Anthony D'Silva from Asalna. Omgelo video uso number 4 for तुझे ते बनवली. तू म्हटलं फ्रेंडली उलय म्हणून फ्रेंडली सांगत तुका हांव आज आनी एक दोन मुद्दे सुमार हांव सांगत तुका. पयलो डायरेक्ट मुद्दो सांगत तुका तुगेलो मनोज परब गेलो तुगे सुप्रीम गेलो एक व्हिडिओ आयकला तितून हे असले नालायक लेवलाचेर सध्या पावलेले आहा, थर्ड क्लास लेवलाचेर पावलेले आहा की आमकां आवाज तुमकां लागून काडपाक जाय. आमचेर विश्वास दमलीन आवाज काडटा. आमकांय वचोन थंय पार्लिमेंटान वचोन गोंयकारांक लागून उलोवंक जाय. आमच्या नोकऱ्यांक लागून आमच्या मादयक लागून आमकां उलोवपाक जाय. आमच्या ड्युअल सिटीजनशीप लागून आमच्या एसटी रिजर्वेशनाक लागून आमकां उलोवपाक जाय. आमच्या मायनिंगेक लागून आमकां उलोवपाक जाय. आमकां उलोवपाक जाय. आमच्या टॅक्सीकारांक आमकां उलोवंक जाय. आमचे जे लोक जाल्या तांकां लागून आमकां उलोवपाक जाय. आमचे नुस्तेकार जाले, आमचे फुलाकार जाले, आमचे भाजयेकार जाले, आमचे बाजारकार जाले, आमचे पायलट जाले, टॅक्सी ड्रायव्हर जाले, रिक्षा ड्रायव्हर जाले, सगळ्यांक लागून तुमचो आवाज घेवन आमकां वचपाक जाय. आमची जी बायलां आयज आहा आमी आयज जर थंय उलोवपाक जाय जाल्यार आमकां तुमकां निवडून हाडचें पडटलें. आमकां पार्लिमेंटान धाडचें पडटलें. तो फकत एकूच म्हणटा आमकां उलोवपा दी, आमी हे मुद्दे उलोवपा दी, सगळ्या मुद्द्याक फकत उलोवपा जाय. ते पार्लिमेंटा मरे एक म्युजियम अशें ते वचोंक जाय थिंगा. कितें करपाक फकत तेंचे मुद्दे उलोवपाक करपाक आयना तेगेलें करपाक एकूय पुजाचेर म्हणना आपल्या गोंयकारांक हो मुद्दो आपूण करपा वयतलो थिंगा फकत उलोवपा वयतलो. उलोवपा तो काम तें गोंया करतना रे डेली. दुसरें तुगेले रोबर्टा घे तुगे चोय रोबर्टा घे म्हण तूं सगलो प्रायम मिनिस्टर फंडा आख्खे ससरा जाल तेगेलो. पयलीं गेले ते इलेक्शनाक तुमगे 10 PM जोकर म्हूण कितें कातार येयल्ले आनी तितून सांगलोलें 10 PM म्हणजे कितें म्हणजे तो CM म्हूण आनी तुमी गायलो तेका गोंय चीफ मिनिस्टर म्हूण. तो गोंय चीफ मिनिस्टर 2 कोडे बसून जिखोना मरे आनी चीफ मिनिस्टर आनी म्हणटाय मरे तुमी. सो गेले ते इलेक्शना फंडा CM चीफ मिनिस्टर. ह्या इलेक्शना लोकसभा मातशा वयर म्हणटरीच PM प्रायम मिनिस्टर आनी ते सांगपा कोणा दवरला तुगे रुबेटा दवरला. आतां दुसऱ्या मुद्द्याचेर येता. I think the leaders of RG, if they would have taken a back seat this election for the Lok Sabha. See, I would fully agree that assemblyन तेमी बरें बिल्ड अप करून एक 10-12 सीट येयली म्हणटच कितें केल्यार जातालें. आतां एकूच सीट आहा आनी लोकसभाक आतां तेणें कॅन्डिडेट घालप इट इज रायट बट टेक्निकली एंड कॅल्क्युलेटिव्ह वायज आय डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट एनीवेअर. नाव लोकांच्या मनान एक दुबाव कितें आतां असल्या टायमार वेन वी डोंट वॉन्ट BJP why is RG trying to field a candidate? Suppose RG India Bloc परत join जावपाक नाका मरे. So he could have stayed away from contesting this election. Let's wait for the assembly. He would have got sympathy in the next assembly election. They would have done much better. RG मरे average 45,000 कितें votes पडले South Goa. काँग्रेसाक उलयत 1,96,000 BJP in 1,91,000. हे जाले 4 लाख हे जाले 45,000. मागीर आम आदमी TMC तेमी 25-30,000 काडले सावथाक. तूं आतां म्हाका सांग लेट मी से आय एम विथ RG नाव. लेट अस से काँग्रेसाचे 25% मायनस कर ते RG नेले दॅट कम्स अराउंड 50,000. RGचे 45 आले तर 95 झाले. चलो BJPचे तू 10% काढ. BJP वोटर विल नॉट शिफ्ट मोस्टली 10% काढ तेही घाल तिथून आणि 20,000. देन ऑल्सो RG विल कम अप टू इवन 1,10,000. आता काँग्रेसाचे तू मायनस करून हा म्हणटा काँग्रेसाकडे तरी असं 1,50,000 जातात. BJPकडे मायनस करून 1,70,000 जातले. तर इथून किती जातले फायनली BJP विल कम. उलोवप मुगे आयक एक जाणा एक म्हयने पयले इवन तेगेली फॉर्म बसून फुडें आतां तो म्हूण कितें आतां फॉर्म बीन भरले आतां लेट जाल म्हणटा. आतां लेट जाली हेज्या पयलें सांगलोलें जनतान कॉमन मनशान सांगलो तुका कितें सांगलोलें दोगांयले दुश्मनीक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना रे. सो तुगे दुश्मन बीजेपी के दुश्मन अलायन्स. सो अलायन्स आनी तूं RG दोस्त सोबत आहे ते फंडा प्रमाणे तेही जायना. तिसरे तुगे चोय तुगे मनोज परब मरे BJP नाक म्हणटा पूण फायरींग कोणाक कोता काँग्रेसाक अलायन्साक कॅप्टन निर्यातो 90% तेगे स्पीचीस सगल्यो फकत फायरींग ते कॅप्टनाचेर. एक बरो कॅन्डिडेट दिला आज साऊथ गोवाक आनी हांव जाणा सगळे
गोंयान गोंय भायर सगळ्यान मानून गेला कॅप्टन विरातो इज द बेस्ट कॅन्डिडेट अमंग ऑल द मे बी मोर देन 15 कॅन्डिडेट्स पळय हाय गोंयांतू एपुसारू तें भितर पूण तोय तुमकां एक्सेप्ट ना. आतां मनोज बाब म्हणटा कोण काँग्रेस नालायक, बीजेपी नालायक, अलायन्स नालायक, सगळे नालायक. तुगे दोन्ही कॅन्डिडेट पळय हाय ते लायक सारखे. सपोज तुज्या बाबतून चिंत दोन्ही सीट तुगे येयली मागीर कितें करतलो? ते नालायक ना रे. तुवें सांगिल्लें आमी नालायका बरें केन्ना वचपा नाय जाल्यार 2 सीट घेवन मागीर तूं वयतलो. तुका आनी कोण मेळटलो? खलनायक मेळटलो. मागीर तुवें कितें करपाचें? 2 सीट घेवन गव्हर्मेंट करता तूं सेंटराक आनी त्या गव्हर्मेंटाचो मागीर होम मिनिस्टर तुगे रुबर्ट आनी प्रायम मिनिस्टर तुगे मनोज परब जातलो. मागीर कित्याक फटयताय तुमी लोकां रे? सारकें स्पश्ट याय मरे. आनी मरे इलेक्शन जरी तर बीजेपी सेंटर आयले जाय तूं इलेक्शन नाय. तेका लागून तो तुगेलो सुप्रिमो भरपूर झाडां आनी इलेक्शन नाय. सो ती 2027 इलेक्शनाक तेका आशा ना आनी तेका तो झाडा ती इलेक्शन नाय. तो 2027 इलेक्शन आनी फील्ड करपा वरसो ती आरजी देखून ती नॅलिफायड जावन वयतली. तेगे मिशन सारको मेन मिशन तुगेले एपुसार 2024 इज टू सी दॅट बीजेपी विन्स इन गोवा. हे मिशन तेका दिलां आनी हे मिशन कंप्लीट करपाक तेगेलो व्हडलो आवंडो आनी हो मिशन तो तुमकोच्यान तो फुलफील करता. दुसरें तूं म्हणटा फंडींग खंयची रे? थोडे दीस पयलीं तेतून तो म्हणटालो 30,000 रेंट भरूंक पयशे नाय म्हणटा तो. पूण आख्ख्या गोंयांत कोणेय बॅनर मारूं नाय तेदोणा. आख्ख्या गोंयांत 10 मेत्रांक एक बॅनर आहलो आख्ख्या गोंयांत. लेपोड मान सोडलो आख्ख्या गोंयांत आरजीके बॅनर. ते पयशे येयले ते तूं भायर सान फंड 5 दिसांक भितर येयना न्हू. तो फंड हुंयसान येयला. हे पायपलायन हुंय लागोल ती थंय चोवपा जाय आनी हे मिशन कंप्लीट करपाक तेगेलें सारकें तेका वयरसान ऑर्डर आहा. आनी तूं समजोशी तो आनी भायर सरता म्हूण हितू आख्ख्या गोंयकारांक सांगून तो भायर सरना. तेका लागून आयज जायतो गोंयकार तेका भितरल्यान आयज राग येयला. एवरीबडी हॅज अ रायट टू कॉन्टेस्ट, नो डावट, इवन आय बिलीव इट. बट जेन्ना तूं दुस्मान एक म्हूण जाय तूं ते दुस्मानान एक जावपा जायना रे. तूं वयर सकयल जाता एक घरा रावलो कडेन शिंग हाडटाय ना रे. आनी तितू मध्ये फकत कॅप्टन विरातोक एटॅक करपाचो. आतां पयर कॉन्स्टिट्युशना लागून धांवलो तो रोखडो धांवलो कॅप्टनाचे निशेध मारपाक. एका ड्युअल सिटीजनशीप उलयता आनी हांव ते दिसान चड उलयता कित्याक ते कळटे लोकांक कळ्ळो आपल्याक गेम प्लॅन. आनी ती तो कॅप्टन who spoke because of the dual citizenship about the constitution, ती निशेध मारपा जातो. आनी त्या दिसांचोय ऑडियो व्हायरल जालो. ऑडियो व्हायरल जालो तो तेजे तूं आतां इतुलो धडपण पडलो आहा. ते ऑडियो व्हायरल जालो तो फॉर दॅट डिसिजन टू बी डन एजन्सी आहाय न्हू. दे वील टेक केअर ऑफ इट. दुसरें म्हणल्यार तो ऑडियो केन्ना जाचोय तो 1 म्हयनो पयलींचो, 1 वर्स पयलींचो, 2 वर्स पयलींचो. तो ऑडियो हे अलायन्स जाले उपरांत केलो ऑडियो. अरे ओपोजिशन आसतना कोणूय कितें उलयताय न्हू रे एकमुखाचेरी. तो हुंयचो ऑडियो हुंय आणलाय ना काय मरे बरें आहा. बट वाय डिड यू स्पीक टील टुडे अबाउट द व्हिडिओ विच वॉज व्हायरल एंड देर वॉज अ कंप्लेन अगेन्स्ट बाबू कवळेकर फ्रॉम केपे कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेजे तो काय उलयना मरे आजी. आता हो इलेक्शना दीस येतो तुवें बाबू कवळेकराची मोठी व्हिडिओ खबर काडून आपलेली ती सेक्सी व्हिडिओ तूं काय उलयना तेजेर. सो हे सगळे तूं मरे तुजे बाब मनाक घे आनी जायत्या बारीक करून दिता आनी हे सगळे गिफ्ट करून जाल म्हणटरीच तुजी मना उजवाड्यात जाय. तूं इलेक्शना पयलो कितें जाल्यार कर नाजाल्यार मरे हे जे मनीस आज जे मनशां बीजेपीन नाका म्हणटाय न्हू ते मनीस आख्ख्या लायफान चिंतून पडले की आमी कितें केलें काय म्हूण. जे परी आयज जायते आरची सपोर्टर नियाळ कोण
तांकां कळना आनी ते जाणाय हो तेगेलो सुप्रिमो काय आयकपा रेडी ना आनी तो कितें आयकपा रेडी ना तो हांवें तुका सांगलां ही इज ऑन अ मिशन ही इज नॉट ऑन युअर मिशन ही इज ऑन युअर कमिशन तूं आज केन्नाय उलयलें ना मरे अशें करून खंयच्याय ऑर्गनायजेशन आतां मुकळें जायना जालें कित्याक तुगे सुप्रिमो कोणालें आयकना आनी आज आमी डेंजरा आहाय आनी मायनॉरिटी चड करून डेंजरा आहाय आमी आनी हे सगळे जाणाय पूण तुजे भाशेन पड धड धांपून पळय ते मनीस ताका अजून घेवन भोंवताय अजून टायम आहा आमकां कांय जायना सगळे फेल जाताय चिंतताय अजून टायम आहा आमकां नियाळ करे हे सगळे कितें तुगे कंट्रिब्युशन आहा बेटर लेट देन नेवर डू इट द कंट्रिब्युशन ऑफ ट्रायंग टू सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी गेट रीड ऑफ BJP देव बरें करूं.